संसार तुका सांडी तरी हांव सांडचो ना तुका हर मनीस तुका करिता ना तरी अनाथूनय म्हाका हो संसार तुका सांडी तरी हांव सांडचो ना तुका हर मनीस तुका करिता ना तरी अनाथूनय म्हाका आवयचे कुशींत आसतना हांवें तुका विसला हाताचेर या म्हज्या तुजें नांव लिखलां नांव तुजें लिखलां आवयचे कुशींत आसतना हांवें तुका विसला हाताचेर या म्हज्या तुजें नांव लिखलां नांव तुजें लिखलां हो संसार तुका सांडी तरी हांव सांडचो ना तुका हर मनीस तुका करिता ना तरी अनाथूनय म्हाका सांडितकी एक आवय नेणट्या बाळाक आपल्या आवय सांडी तरी हांव सांडी सोना हांव सांडी सोना सांडितकी एक आवय नेणट्या बाळाक आपल्या आवय सांडी तरी हांव सांडी सोना हांव सांडी सोना हो संसार तुका सांडी तरी हांव सांडचो ना तुका हर मनीस तुका करिता ना तरी अनाथूनय म्हाका
सुभेदारा बाप्पा सर्व आणि पृथ्वीचे रचनाकार आणि जेजू ख्रिस्ता त्याच्या एकल्यास पुत्र आमच्या सगळ्यांवर पवित्र आत्म्याने आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाम वैद्य तुझे राजम काही तुझी खुशी सरकार जाता तसेच संसारांचा आणि पडवून दी नका पूर्वाई कल्याण करिवार मानमुरे गुटवेन मुले सुमी तुझे संत श्राम ते तु सुदेव सुदेव पाल तुझ्या खुशी चेंज जगे बरी दवाचे पये अमो पप्या का तेरी ना कर काली चावरच्या बळार आमे मानमुरे गुटवेन मुले सुमी तुझे संत श्राम ते तु सुदेव सुदेव पाल तुझ्या खुशी चेंज जगे बरी दवाचे पये अमो पप्या का तेरी ना कर काली चावरच्या बळार आमे सुमी तुझे संत श्राम ते तु सुदेव सुदेव पाल तुझ्या खुशी चेंज महिमान बापानी पुत्रानी पुत्रत में जीवन दत्ता आमच्या सर्गीन चा तुझे नाम बैल तुझे राजम काही तुझे खुशी सरकार दत्ता शीत संसार मुरे गुप्पेन मुरले सुमी तुझे संगत श्राम ते तु सुदेव आणि सुदेव पाल तुझ्या खुशी चेंज मान मुरे गुप्पेन मुरले सुमी तुझे संगत श्राम ते तु सुदेव सुदेव पाल तुझ्या खुशी चेंज मान मुरे गुप्पेन मुरले सुमी तुझे संगत श्राम ते तु सुदेव सुदेव पाल तुझ्या खुशी चेंज मान मुरे गुप्पेन मुरले सुमी तुझे संगत श्राम ते तु सुदेव सुदेव पाल तुझ्या खुशी चेंज मान मुरे गुप्पेन मुरले सुमी तुझे संगत श्राम ते तु सुदेव सुदेव पाल तुझ्या खुशी चेंज मान मुरे गुप्पेन मुरले सुमी तुझे संगत श्राम ते तु सुदेव सुदेव पाल तुझ्या खुशी चेंज मान मुरे गुप्पेन मुरले सुमी तुझे संगत श्राम ते तु सुदेव सुदेव पाल तुझ्या खुशी चेंज मान मुरे गुप्पेन मुरले सुमी तुझे संगत श्राम ते तु सुदेव सुदेव पाल तुझ्या खुशी चेंज मान मुरे गुप्पेन मुरले सुमी तुझे संगत श्राम ते तु सुदेव सुदेव पाल तुझ्या खुशी चेंज मान मुरे गुप्पेन मुरले सुमी तुझे संगत श्राम ते तु सुदेव सुदेव पाल तुझ्या खुशी चेंज बापानी पुत्रानी पुत्रत में ये मोया जेजू आमचे बाबा बोक्षी ये घोडाच्या उद्याने आमगारीवा सोमे सत्म्याम चढकन तुझी कापोटीची अधिगज आसल्यांग सगळावून पाय कृष्ण सोविशे सर्वे पोरात आकाराय आणि निरंतर प्रकाश ताजे पागय कृष्ण सोविशे सर्वे पोरात आकाराय आणि निरंतर प्रकाश ताजे पागय दुसरं म्हणजे जो सरकार जगता आमचे बाप्पा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जाऊ तुझे राजम का येऊ तुझी कशी सरकार जाता तशी संसारात जाऊ कृपेन बनलेले समी तुझे संगता स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव पाल तुझे खुशी सजे मान मुझे कृपेन
भरलेले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भीतर तू सदैव आणि सदावी फळ तुझे खुशी सहजे मान मुरी एकच पेन भरलेले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भीतर तू सदैव आणि सदावी फळ तुझे खुशी सहजे मान मुरी एकच पेन भरलेले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भीतर तू सदैव आणि सदावी फळ तुझे खुशी सहजे मान मुरी एकच पेन भरलेले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भीतर तू सदैव आणि सदावी फळ तुझे खुशी सहजे मान मुरी एकच पेन भरलेले स्वामी देव तुझे संगता स्त्रियां भीतर तू सदैव आणि सदावी फळ तुझे खुशी सहजे मान मुरी एकच पेन भरलेले स्वामी देव तुझे संगता स्त्रियां भीतर तू सदैव आणि सदावी फळ तुझे खुशी सहजे मान मुरी एकच पेन भरलेले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भीतर तू सदैव आणि सदावी फळ तुझे खुशी सहजे मान मुरी एकच पेन भरलेले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भीतर तू सदैव आणि सदावी फळ तुझे खुशी सहजे मान मुरी एकच पेन भरलेले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भीतर तू सदैव आणि सदावी फळ तुझे खुशी सहजे महिमा बाप्पा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या तुझे नाम पवित्र तुझे राजम कहियोन तुझे विषय सरकार जोता तुझे संसार मान मरे गुपेन गुरले सिमी तुझे संगता श्रेम का तुम सदैव आणि सदैव फॉल ची विषय चेंजेस मान मरे गुपेन गुरले सिमी तुझे संगता श्रेम का तुम सदैव आणि सदैव फॉल ची विषय चेंजेस मान मरे गुपेन गुरले सिमी तुझे संगता श्रेम का तुम सदैव आणि सदैव फॉल ची विषय चेंजेस मान मरे गुपेन गुरले तुझे संगता श्रेम का तुम सदैव आणि सदैव फॉल ची विषय मान मरे गुपेन गुरले सिमी तुझे संगता श्रेम का तुम सदैव आणि सदैव फॉल ची विषय चेंजेस मान मरे गुपेन गुरले सिमी तुझे संगता श्रेम का तुम सदैव आणि सदैव फॉल ची विषय चेंजेस मान मरे गुपेन गुरले सिमी तुझे संगता श्रेम का तुम सदैव आणि सदैव फॉल ची विषय चेंजेस मान मरे गुपेन गुरले सिमी तुझे संगता श्रेम का तुम सदैव आणि सदैव फॉल ची विषय चेंजेस मान मरे गुपेन गुरले सिमी तुझे संगता श्रेम का तुम सदैव आणि सदैव फॉल ची विषय मान मरे गुपेन गुरले सिमी तुझे संगता श्रेम का तुम सदैव आणि सदैव फॉल ची
ये मोजा जेजो अजिबात कांता गवशी यंकोडाच्या उजाडले आकारीवात सोमे सत्यांग चढकन तुझी काकुळतीची अधिकस आसऱ्यांग सर्गारोन पाय सस्न सोविशेव सर्वेश्वराकालाभय आणि निरंतर प्रकाश ताजे पाकय सस्ना सोविशेव सर्वेश्वराकालाभय आणि निरंतर प्रकाश ताजे पाकय आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाम पवित्र जाऊन तुझे राजांका येऊन तुझी कुशी सरगार जाता तशी संसारान जाऊन मान मुरिये कृपेन बदले सुमी तुझे संगता श्रीयम ते तुम सदैवनी सदैव पॉल जिगुशी चेंजेस मान मुरिये कृपेन बदले सुमी तुझे संगता श्रीयम ते तुम सदैवनी सदैव पॉल जिगुशी चेंजेस मान मुरिये कृपेन बदले सुमी तुझे संगता श्रीयम ते तुम सदैवनी सदैव पॉल जिगुशी चेंजेस मान मुरिये कृपेन बदले सुमी तुझे संगता श्रीयम ते तुम सदैवनी सदैव पॉल जिगुशी चेंजेस मान मुरिये कृपेन बदले सुमी तुझे संगता श्रीयम ते तुम सदैवनी सदैव पॉल जिगुशी चेंजेस मान मुरिये कृपेन बदले सुमी तुझे संगता श्रीयम ते तुम सदैवनी सदैव पॉल जिगुशी चेंजेस मान मुरिये कृपेन बदले सुमी तुझे संगता श्रीयम ते तुम सदैवनी सदैव पॉल जिगुशी चेंजेस मान मुरिये कृपेन बदले सुमी तुझे संगता श्रीयम ते तुम सदैवनी सदैव पॉल जिगुशी चेंजेस मान मुरिये कृपेन बदले सुमी तुझे संगता श्रीयम ते तुम सदैवनी सदैव पॉल जिगुशी चेंजेस मान मुरिये कृपेन बदले सुमी तुझे संगता श्रीयम ते तुम सदैव आणि सदैव पॉल जिगुशी चेंजेस मान मुरिये कृपेन बदले सुमी तुझे संगता श्रीयम ते तुम सदैवनी सदैव पॉल जिगुशी चेंजेस महिमा बाप्पा आणि पुत्र आणि पवित्र सर्वेस्पर तुमचे सवय असो सर्वेस्पर आकाकुलतीन आमची मागणी ऐकून घे तुझ्या साखराच्या आत्म्याक या संसारांतलो भायर सरून फरमायलाय ताका सर्गींच्या सुखाक पावय आणि तुझ्या भक्तांचो सांगाती ताका कर
आता आम्ही दुखेस्त कुटुंब बसवतो माग्या प्रार्थया काकुलतेच्या बापा आणि सर्व बुजवणीच्या देवा तू ससनीक मोगान आमची जतन करताय आणि मरणाचो काळोख जिविताच्या उसवाडान बदलताय दुकान सुस्कारतेल्या तुझ्या साकरांचेर तुझी दिश्ट घाल म्हूण आमी कलतेपणी प्रार्थना सर्वेस्परा जा तूं आमचो आसरो आनी बोळ आनी ह्या दुखाच्या काळोखा आनी वेळापतावन तुझ्या मुखामळाच्या उजवाडाक आनी शांतीक आमकां उबार तुझ्या पुतान आमच्या सोम्यान आपूण मरोन आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें आमी ताचे सरशी दावशें कर आनी ह्या विनाशी जिविता उपरांत आमच्या दोळ्यांतलीं सर्व दुखां पुसून वेतलीं थंय आमच्या भावा भयणी कडेन आमकां एकवटाय क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सस्ना देवा तुझे ससे कुसापुनी मका ओर्तु लागी गायान मुझे तुका तुझे सशी देवा तुझे सशी देवा तुझे सशी Poina tăriasta Ișivașe Suryo tări devta Moce Sopnatus maka तुझे सशी देवा तुझे सशी तुझे सशी देवा तुझे सशी कुसापुनी मका ओर्तु गायान मुझे तुका तुझे सशी देवा तुझे सशी देवा तुझे सशी Poina tăriasta
सूर्योतरी देवता मोचेर काळते स्वप्नांतच म्हाका तुझे सशी देवा तुझे सशी देवा तुझे सशी देवा अजबता अमृताना तुझ्या हातात केली ती सकृत्या विस्मित पावता मोती मोजा समजाना तुझी सगळ तुझी पदवी महिमा तो वळगाता हांव विस्मीत जावन तुका हसिलो तूं ससना ससना तो वळगाता हांव विस्मीत जावन तुका हसिलो तूं ससना ससना. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुमिया जेसू ख्रिस्ताची कृपा देवा मोग आणि पवित्र आत्म्यासो एकवट तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोबे आसो. मोगाच्या भावानो आणि बहिणीनो, देवादीन डोनाल्ड आमच्या भावाक सर्गींच्या सुखाक आमी भेटोवन दिता. ताची कुटुंबाची सादी जिणी सुमी मेसवून दी म्हूण आज आमी मागता. जिणये पयणार तांणी आदारलेल्यो सुखी पातकां सुमी ताका बुकसून दी, ताचे थंय दयाळ जावन दी म्हणून आमी मागतना. ताच्या मरणा थंय दोग भक्च्या अनुश आशा आनी तशेंच पोतीन लिना तांचेर सुमी दया दाखोवन दी, ताच्या कुरपेचें बोळ दिवन दी म्हूण ह्या मिसा वेळार आमी मागया. नितळ काळजान हो सॅक्रिफायस पेटोवंक आमकां साता आमी तयार करया. प्रार्थूय. सर पदवेदार देवा आमच्या बापा, तुजो पोत मेलो आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जालो म्हूण भावार्थान आमी वळखता. ताचे सगळे अंतरलेल्या डोनाल्ड आमच्या भावाक ताचे वरवीं संतोशान पुनर्जीवन जावंक फावो कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. सान पावलोन कोरेनगरांक बरयलेल्या दुसऱ्या पत्रांतले वसाप. भावा भयणीनो, संवसारी आसा ते आमचे बिडार म्हणजे कूड म्हणलो आमचो तंबू मोडून गेलो जाल्यारय देवान तयार केल्लो म्हणजे हातांनी बांदिनातलेलो ससनाचो निवास आमकां सर्गार तयार आसा म्हूण आमी जाणाव. ह्या पासत आमी सदांच धैर्यान जियेता. आमी कुडींत वस्ती करीसर सोम्यातावन पयस आसाव म्हणून आमी जाणाव. कित्याक आमी आमच्या दोळ्यांचे दिश्चेन न्हय बगार भवर्ताच्या उजवाडान चलता. आमचे धैर्य विशेष देखून आमचे हे कुडीचे बिडार सोडून सोम्याच्या घरा वचून रावचे बरें म्हणून आमकां दिसता. देखून आमी सोम्या सवें आसूं वा ताचे तावन पयस आसूं ताका मानवून चलचो आमचो एकच उद्देश. कुडीच्या जिवनांत केल्ल्या बऱ्या वा खोट्या कामांचो प्रतिफळ आपणाक लाभचे खातीर हर एकल्यान देवाच्या निती आसना हुजीर जडतेक उबे रावचे पडटले.
देवाचे उतर हे देवाचे उपकार. सर्वेस पर तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो. जुवांव प्रमाणे जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता जेसून लोकांक म्हळें, बापान म्हजे आदीन केल्ले सगळे म्हजे सरशेन येतले आनी म्हजे सरशेन येतल्यांक हांव केदींच पयस करिसो ना, कित्याक हांव सर्गींत हांव देवान आयलां म्हजी खुशी करूंक न्हय, बगार म्हाका धाडलेल्याची खुशी करूंक. म्हाका धाडलेल्याची खुशी ही, ताणें म्हज्या आदीन दिल्ल्यांतल्या एकल्याक सयत हांवें होगडायनाय, बगार निमाण्या दिसा ताका हांवें जिवन तुटय जाय म्हण. पुताक देखतल्या आनी सतमंतल्या प्रती एकल्याक सासणीक जिवीत मेळ्ळें जाय, हीच म्हज्या बापाची खुशी. हांवूय ताका निमाण्या दिसा जिवन तुटयतलो. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. बघाच्या भावानो भयणीनो, देवान आमकां ताच्याच सांगातपणांत रचला. सांगातपणांत रचता म्हणटा आसतना देव मनशाक जिविताचें देणें दिता, ताच्या सारक्याचें स्वरुपाचें तो रचता, ताच्याच सांगातपणान तो वाडयता आनी तशेंच भुमी वैकुटांत ह्या सोमिया सांगाता मोगा माईपासाचें जिवीत तो ताका प्राप्त करता. पूण जर तर देव हे सक्कडी वेवस्था करता जाल्यार मनीस
देवावर चड बुदवंत या ताच्याच रितीन वेगळासार जावच्या खातीर मांडावळ करता. देखून देवाक सोडणो सैताना फाटल्यान या सर्पा फाटल्यान वेता आनी ह्या मारिफात देवाचो सहवासांनी मोग वगडायता आनी ताच्या किसडीत बापान त्या सैतानाच्या ताळणेक बली जावन पाताक आदारन त्याच पातकाची शिक्षा जावन मरण कश्ट आनी तशेंच त्रास ताच्या जिणेंत आपणावचे आमी पवित्र पुस्तकान पळयता. पूण देवान रचल्ल्या मनशाक देव सोडिना, ताच्या फाटल्यानच तो आसा आनी ह्या मनशाक फाटी हाडच्या खातीर ताच्याच पात्रियार्कांक, ताच्याच प्रवाद्यांक, ताच्याच नितीकर्तांक आनी तशेंच देवाच्या मनशांक तवळ तवळ धाडिल्ले आनी त्या मारिफात इस्रायल परजेक ताणें फाटी आपयल्ले. हांव तुमचो देव, तुमी म्हजी परजां म्हणलें तें विशेश रितीन शिकोवन ताणें तांकां दिल्ली आनी त्याच त्या मोगाच्या मंदमेनान ताणें जिवोवच्या खातीर अवकाश करून दिल्ले आमी परण्यासल्ल्यान पळयता. पूण मनीस आनी किसड दारूण जाताना ताच्याच पातकान तो लोळटाना आनी देवाची गरज ना म्हूण समजल्ल्या वेळार देव ताच्या पुताक कस धाडटा आनी ह्या पुताचे जल्म आनी ताचो मोग ह्या फाटल्या दिसांनी आमी बऱ्या रितीन गर्दान्याच्या गोट्यान ह्या नतलाच्या फेस्ता वेळार आमी समजून घेतला. आनी जर तर देव ताच्याच पाटेन ताच्या पुताक धाडटा जाल्यार पूत सक्तांक एकठांय करता आनी हांगासर आयच्या वांजेलान बऱ्या रितीन सांगलां देवान ताच्या पुताक धाडलो जिवीत दिवच्या खातीर आनी ह्या सजिविताची बर्ती ताच्या पुता मारिफात जोड काण घेवन विशेष रितीन ताच्याच मोगान आनी सहवासान परत्यान ताणें भरच्या खातीर योजन रुपीत केलें आनी ह्या मारिफात जेजू कोण सत म्हणटा ताका फाती येता आनी ताचेरच जिवीत आसा म्हूण सत म्हणटा ह्या जियेतागी तसलो सोमियाच्या मोगांत भागीदार जाता आनी तो सासणेक जिविताक उरता म्हणलें तें सत. तशें जाल्यार देव शिक्षा लावंक यमकोंड या आमकां कोसतूंक या आमचेर नीत वासूंक मात्र न्हय, ताच्या फाटल्यान जिविताची वाट, जिविताची बर्ती आनी संपूर्ण रितीन सोमिया सांगता जिवोवच्याक ती मांडावळ ताणें केल्ली विशेश रितीन पवित्र पुस्तकांत आनी जेजूच्या जल्मा मारिफात आमी समजता. आयचो वांजेली ह्या दिशेन आमकां सडीत जाणवाय समजोनी दिता जाल्यार सोमी तसोच जीव आमकां नामुन्यावार रितीन दिता. देवाचें उतर जावं दी आमी संभ्रमचे सक्रामेंत आमी घेवचे नामुन्यावार रितीची भक्तीची आचरणां हे सक्कडी सोमियाच्या साळावळीन ताच्या मोगांत आनी तशेंच ताच्या सांगातपणांत आमकां जिवंक अवकाश करून दिता. डॉनी आमचो भाव बाबार्थान आनी तशेंच मोगान जियेल्लो कुटुंबाक बरें करच्या खातीर सुताऱ्याचें काम, आचार्याचें काम म्हणले परी ताणें केल्लें आसा आनी ह्या मारिफात जर तर तें सादें कुटुंब तो राखता, पोसता आनी सांबाळटा जाल्यार ताच्या मिनतेन वावटेन तो वयर येत आसतना देवान ताका ताचे सरशीन आपयलां. कित्याक ताणें साधन केलां, ताच्या कुटुंबांतय मोग दाखयला, पोतिनीक आनी भुरग्यांक सांबाळून घेतलां हे सक्कडी सोमी बेसवंदी आनी कितें उणेपण आसा सोमी ताका भोगसोंदी आनी प्रत्येक जावन आमी ताच्या बोंतोणी आसली ताची कुटुंबादारां आनी मोगाची सोमी आतां पयसवेच्या बदलाक तेंच जिविताची बर्ती आमच्या जिणेंत नामुन्यावार रितीन आमी स्विकार करूं. सोमी आमकां आशिर्वाद बोळ दिवन दी म्हूण ह्या मिसा वेळार मागया. उबे रावया. आमची मागणी प्रार्थना सोमिया थंय आमी भेटया. क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमची सोडवण कर सर्गींच्या राजाची वाट दाखयल्याय. तुज्या पुताच्या मेटांनी चलोवन सर्गींच्या राजा खातीर जियोंक कृपा आनी बोळ दी म्हूण मागता. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. मरण पावल्या आमच्या डॉनांकलाक तुवें सर्गींच्या राजाक आपयलाय. तुजे उपादेसपण जियेल्ले प्रयत्न सर्गींच्या सुखाक आनी मैमे बरी जिविताक व्हरून पावय म्हूण मागता. जिजूचेर पातयेवन बावडताची जिणी जियोवंक प्रयत्न केल्ल्या डॉनांकलाक जिजून घडलेल्या ह्या पवित्र बलिदानाच्या बळान पाताक बोगसून अमर जिवितान भागीदारां जायशें दया कर म्हूण मागता.
बापा आमचे मागणे ऐक. मरण पावलेल्या डॉन अंकलाच्या कुटुंबाक मरणा मारिफात जाल्ले दूख आनी बेजाराय हाळू करूंक तांचे सोबेतू राव. बरो आनी दयाळ बुजवणदार जावन तांचे मागणे आयक म्हूण मागतां. बापा आमचे मागणे आयक. मरणाच्या तरणीर आसलेल्यांक राख आनी सांबाळ. तुजी कुशी करूंक आशिवच्या तांकां तुजो सांगात दिवन जिणेच्या दादोसकायेन बर म्हूण मागतां. बापा आमचे मागणे आयक. मरणाच्या रितीक आनी दुखेस कुटुंबाक बुजवूंक जमलेल्यांक तुजे बेसांवां लाबूं. आमच्या कुटुंबांनी मरण पावलेल्यांक ससाण विशेव लाभय. भक्तांच्या एकतारांत आमकां दृढ कर म्हूण मागतां. बापा आमचे मागणे ऐक. सर्गींच्या आनी सरपदवेदारा देवा आमची मागणी प्रार्थना आमी तुज्या मुखार दवरता. ती तूं स्विकार कर. देवादीन आमच्या भयणीक बाबाक सर्गींच्या सुखांत घे. हे मागणे आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बोगचनो हे आमचे बलिदान सर पदवेदारा देवा आमच्या बापाक मानवोंच्या कथा आमी सांगता मागया. हे तुमच्या तंत्रे बलिदान आपल्या मनाकडे मेमे आमच्या निकपेच्या देवाक सर्वेश्वर मान. सर्वेस्पर आमच्या कणवाळ्या बापा तुझ्या साकरा डोनाल्डाच्या सोडवणे पासोत आमी तुका हे बलिदान समर्पिता. जेजूक आपलो सोडवणदार म्हूण ताणें ह्या संवसारांत ओपून घेतलो तर तो ताका दयाळ म्हूण सुबेदार कसो आतां मेळ्ळो म्हूण नम्रतायेन आमी तुज्या लागीं मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देव सर काळी आनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काही दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्यासो. सगळीं आमी मरणा जावच्याक जेजू आपूण एकलो मरोंक कबूल जालो. तुजेच खातीर ससनाक आमी समेस्त जियोवच्याक ताणें एकल्यानच आपलो जीव दिलो. देखून देवदूतांच्या सरदळबारा सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. संसार भरला तुझ्या वैभवा. ओम सर्गी तुका जय. ओम सर्गी तुका जय. ओम सर्गी तुका जय 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 जय. ओम सर्गी तुका जय. सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय. ओम सर्गी तुका जय 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 जय. ओम सर्गी तुका जय.
बापा खरंच तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें गुंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उडासाक करात. Bawarta sogoto pargatuya सुमिया जेजू तुझे मरण आम्ही समारंभता तुझे पुनर्जीवन आम्ही परगटा तुझ्या येल्या सौम्या जेजू आमी अत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सोडून आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी मीस पेटोवंक तुवें आमकां फोव केल्ल्याक आमी तुका गांदिता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्रत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा पवित्र सभेचो उडास कर लियो आमच्या भाग्यवान बापा पिटर आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या जकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुज्या साकरा डॉनाल्डाची काकूत कर ताका ह्या संवसारांतलो कालच्या दिसा तुवें आपोवन वेलोय जसो पवित्र स्नानावरी जेसो बराबर तो अंतरलो तसो ताचे बराबर तो पुनर्जीवन जावं. जिवनपणाचो बरवसो धरून मरण पावल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टागातीन ह्या संवसाराक आदेवस मागल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव कार्मोरिये देवाच्या माये सांगाती भाग्यवन जुजे भाग्यवन दमदुतां आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजो क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजो वरवीं त्यास जेजो सांगाता त्यास जेजो थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना. जेजूच्या सुत्रांनी बापा लागीं सांगात आमी परतून मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र तुजें राज आमकां येवं तुजे कुशीत सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमचे पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकच्या आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर आकातांतली वाटय. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या अपोस्तलांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमची पातकां तूं पळय नाका पूण आमच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तूं आमकां शांती दी आनी तुज्या मोगांत सांबाळ. तूं जियेताय आनी रासवड चलयताय सस्नाच्या सस्नाक. सोमियाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो. मोगाचो गुर्तो जावन एकामेकाक समाधान मागया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी.
जेजो देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती सुभागी. सोनिया तुझे उतरेवचे म्हाका फोना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. ಪರಮಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಕ್ರೈಸ್ತ ಕಥೋಲಿಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಇತರರು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಾರದಾಗಿ ವಿನಂತಿ. प्रार्थूया. प्रितीवान बापाय, आमच्या संवसाराच्या पयल्या वेळार तुज्या पुताचे मांस आनी रगत आमच्या वाट्याचे जेवण जावंक तुवें दिलें. तर ह्या पवित्र जेवणान तुवें पोसलेल्या डॉनाल्ड आमच्या भावाक सासणाच्या जेवणाक आतां बसय म्हण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. दयकन बसा. या आमच्या भावाच्या आत्म्याक शांती मागून हप्त्याचे मी सोमारा दीस सकाळी 11:30 वरांचेर दवरला. सोमारा दीस सकाळी 11:30 वरांचेर दुखेस्त कुटुंब तुमकां वत्ताच्या पोणें दिता. श्रद्धांजली मागोवंक मुखार येता शेरल नोरोना.
मरण जिविताचे अंत्य न्हय, ती एक उतरण ससान जिविताक आपल्या जिणेची 62 वर्सां ह्या संवसारान संपोवन कालच्या दिसा सर्वेस्पराक देवाच्या उल्याक पाळो दिवन हो संवसार सांडून ससनाच्या जिविताक बायसरून गेल्ल्या आमच्या डॉनाल्ड डिसोजाक म्हजो डॉन अंकलाच्या अंतीम पयणाक ताका विदे मागूंक ताच्या दुखेस्त कुटुंबा सवे आमी जमल्या. काश्या फिरगजेच्या देवादीन सिरील आनी देवादीन जेसी डिसोजा हांच्या 6 जाणां भुरग्यां पैकी आमचो डॉन डिसोजा फेब्रुवारीच्या 20 आनी 3 तारखेर 1964 इसवेन जल्मालो. ताचे लग्न फेर्मानूर फिरगजेच्या लिना डिसोजा कडेन डिसेंबराच्या 27 तारखेर 1993 इसवेन जालें. हांकां 2 जाणां भुरगीं. मालगडो अनुष प्रस्तुत पोलंडांत वावर करनासा. कारणा निमती ताका ताच्या बापयच्या अंतीम पयणाक येवंक जावना. दुसरें आशा ब्रायना कडेन 1 वर्सां आदीं लग्न जावन दुबयांत वावर करनासा. डॉन अंकलाचे जिणे कश्टांचे. कार्पेंटराचे वावर करून आपले बायले भुरग्यांक मोगान जतन घेवन आपल्या भुरग्यांक आपल्या तांके बरीत वर्त्या तरान तांचो फुडार बांदून हाडला. आमच्या लिनांटीन दीस रात लेखी नासतना डॉन अंकलाची सेवा करून ताका मोगा मायपासाचो सांगात दिवन निस्वार्थीपणान ताची साखरी केली. डॉन अंकलाच्या विशयान सांगचे जाल्यार तो भारी कुशाल स्वभाव आसो. आपल्या कुटुंबान तशे शेजारा माया मोगांत आनी कुशालपणान आशिल्लो. गरजेवंतांतय ताचे काळीज बिरमोतीचे जावन आशिल्लें. कश्टांत आसलेल्यांक कुमोक दिवचो अंकल जावन आशिल्लो. थोड्या दिसां आदीं ताची भलायकी इल्ली बिगडून आयली जाल्यारय तो घरा ओगेस बसूंक ना. ताचे दिसपट्टे आनी गरजेचे कामां ताणें काल पर्यंत केलां. पूण देवाचे कुशे आनी निर्मोणे विचित्र. डॉन अंकल देवाक चड मोगासो जाल्ल्यान ताच्या वट्टांत सोबच्याक कालच्या दिसा ताणें ताच्या राजांत आपोवन व्हेलें. ताका अकालीक मरणा निमती दूख पावल्ल्या दुखेस्त कुटुंबाक आमी बुजयता आनी अंकलाक ससनाचो विशय मागता. आयचे मीस भेटयल्या फादर बोनावेंचर नाझारेत हांकां दुखेस्त कुटुंबा तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. ससनाचो विशय दी ताका येसुम्या निरंतर प्रकाश ताचेर फांकून समाधानाचो ताचो आत्मो विशय घेतली. आमेन. मेल्ले कुडयेक मातयेक लावसो काही दोबावर त्यांच्या साले प्रमाणे पाळतना धन्य देवाक विश्वासान प्रार्थुया. ह्या आमच्या भावाची आमी मातयेक लायता ती विनाशी कूड सर्वेस्पर भक्तांच्या वर्गांत पुनर्जिवंतपणान अविनाशी करूं आनी ताचो आत्मो भाग्यवंतांच्या जम्यांत मेळोवं अशें मरणाच्या जाळांतलो आनी पातकाच्या पासांतलो सुटोवन बापा लागीं राज्य जावन बऱ्या गोवळ्याच्या खांदार सासनीक रायाच्या परिवारांत निरंतरी वैभव आनी भाग्यवंताचो सांगात ताका फावो जावं. देवाच्या भाग्यवंतानो ताच्या दारां येया. सर्वेस्पराच्या दुतानो ताका मेळूंक येया. अज्ञाताच्या स्वागत दिवन परमेश्वर अदीन तो करा. तुका
दयाळ बापा, आमच्या भावाचो आत्मो आमी तुजे अधीन करता. क्रिस्त थंय मेल्ल्या सगळ्या बराबर निमाण्या दिसा क्रिस्त सांगता पुनर्जिवन तो जातलो म्हूण तीर बरोवशान पात येता. ह्या विनाशी जिवितांत तुज्या साकराक साबार देण्यांनी तुवें भरलोय. अशें तुज्या उदार मनाची आनी क्रिस्त थंय भक्ताच्या एककोटाची खुणां आमकां दिली. देखून आमी तुका दिन वाचता. सर्वेस्परा आमचें प्रार्थन तुका कुळतीन मानून घे. तुज्या साकराक सर्गींचीं दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारांत अजून आसां ती बावर्तेच्या उतरांनी एकामेकाक बुजवून दिशी कर. अशें क्रिस्तासोवें पावोवन तुज्या सांगता आनी आमच्या भावा बराबर आमी सगळीं सदांच काळजी येवं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. लाईन करनाका मोठे जावन वसा. खुर्सा फाटल्यान वसा. खुर्सावर वसा. खुर्सा फाटल्यान 2 लाईन. जेरुसलेम शिरा वरून पावो पवित्रंबाची सुवाते हांव वेता. देवाच्या घरा हांव वेता. पवित्रंबाची सुवाते हांव वेता. देवाच्या घरा हांव वेता. जशी नितळ उदका झरी एक मेरू अत्रिक्ता तशे आत्मो म्हजो तुका लालिताई देवा. पवित्रंबाची सुवाते हांव वेता. संपताना देव म्हाका आपयताना राव जेजू तूं म्हजे संगी. आयक म्हाका राख म्हाका सोड किदें हात धरून व्हर म्हाका तुजे घरी. हात म्हजो घट तूं धर थंय रावन तूं म्हाका भर. अस्कत हांव पातकी हांव खंय वचूं. ना म्हाका कोण दुसरो तूं सोम्या म्हजो आसलो. सोड तुका सांग सोम्या कोणाक धरूं. When my way groweth तुझी साक्षात
सोम्या जेजू क्रिस्ता 3 दीस पोंडांत विश्व घेवन तुजेर विश्वास दवरतल्यांचे पोंड तुवें पवित्र केले. अशें जरी कुडी निकेपंक ते उपकारतात तरी पुनर्जिवनपणाचो बरवसो वाडयतात. हे आमचें प्रार्थन मानून घेत. ह्या फोंडांत तुज्या साकरा डोनाल्डाक शांत विश्व मेळो. तुंस आमचें पुनर्जिवनपण आनी जिवीत देखून ताका पुनर्जिवन करतस. तुज्या मोकामळाच्या उजवाडान ससनाक प्रकाश बगूंक ताका पावय. तुजी येताय आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमच्या भावाक ह्या जिवितांतलो आपणासरशी देवान आपयलो. देखून मातयेची केल्ली ही ताची कूड आमी मातयेक लायता. पूण मेल्ल्यांतलो प्रथम जानी जाल्लो क्रिस्त आमची विनाशी कूड आपले कुडी सारकी अविनाशी करतलो. देखून आमच्या भावाक सोमयेचे अधीन करुया. सोमी आपले शांतींत ताका वेंगू आनी निमाण्या दिसा ताची कूड पुनर्जिवन करूं. आमच्या भावा पासत आमच्या सोमे जेजू क्रिस्त लागीं आमी प्रार्थुया. ताणें म्हणलें, हांव पुनर्जिवनपण आनी जिवीत. म्हाका सत म्हणटा तो मरत जाल्यारय जियेतलो आनी म्हजे थंय जियेता तो जियेता आनी म्हाका सत म्हणटा तो ससनाक मोरचो ना. लाजराच्या फोंडार तो रडलोय. सोम्या आमची दुकां पुसून काड. तुवें मेल्ल्यांक जिवन केली. आमच्या भावाक ससनीक जिवीत दी. आपले पाप रडलेल्या सोराक तुवें सर्ग बसयलोय. आमच्या भावाक तुज्या राजांत घे. आमच्या भावाक पवित्र स्नाना वरवीं नितळ केलोय आनी पवित्र तेलान ताचेर मोर मारली. तुज्या भाग्यवंताच्या जम्यांत ताका एकठांय. आमच्या भावाक तुज्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणान पोसलोय. ताका तुज्या सर्गीच्या जेवणाक बसय. आमच्या भावाच्या मरणा वरवीं आमी दुखेस्त जाल्या. भावार्थाचे बुजवणेन आनी सासनीक जिविताच्या बरवशान आमकां धैर्य दी. सोम्यान शिकयलां ते मागणे सांगता आमी म्हणया, आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज संपले. तुजी कशी सर्ग्यार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो त्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलेल्यांक बक्षिता. तशें आमचे करता आनी आमी त्या ताळणेन पडून दिनाका. सर्वेस्परा आमी तुजे लागीं प्रार्थना. तुज्या मेल्ल्या साकराची काकूळट कर. आपल्या करण्याची शिक्षा ताका दिनाका. कित्याक तुजी कुशी पाळूंक ताका मोन असलें. खऱ्या भावार्थान हांगा ताका भावार्थां थंय एकवटायलो तेच परी तुजे काकुळटीन सर्गी देवदूतांच्या वरांत ताका स्वागत मेळो. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. देवा तो भक्तीवन मागण्याक कान दिताय. आज भक्तीन निकेपिल्ल्या ह्या तुज्या साकरा डोनाल्डाक विंचलेल्या सांगता सर्गींच्या सुखांत वांटो लाभय. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. ससनाचो विशव दी ताका ये सोम्या प्रकाशाचे फकत Aku